कोंकणी भाषा मंडळ आपलो 62वो वर्धापन दीस आयताराक 29 सप्टेंबराक मनयतले। ह्या निमतान 11 मानेस्तांक विविध पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान करतले। डॉक्टर नारायण देसाय, सदानंद काणेकार, राजू मेघश्याम नायक, सबीना मार्टिन्स, दीप कारापुरकराचे हस्तुके हे पुरस्कार भेटयतले। आयतारा 29 सप्टेंबराक सकाळी 9:30 वरांचेर मडगांव रवींद्र भवनाच्या पाय तियात्री सभाघरांत कोंकणी भाषा मंडळाचो 62वो वर्धापन दीस मनयतले। ह्या निमतान मंडळान जाहीर केल्ले विविध मोलादीक पुरस्कार मानेस्तांच्या हस्तुकी भेटयतले। त्या संबंधितली माहिती रत्नमाला दिवकर, मंगलदास भट आणि पलश अग्नीन पत्रकारांक दिली। पळयात। ह्या वर्सा कोंकणी भाषा मंडळाचो वर्धापन दीस आमी 29 सप्टेंबराक रवींद्र भवन मडगांव हांगा पाय तियात्री सभाघरांत सकाळी 9:30 वरांचेर जातलो। त्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसतले भोवमानेस्त डॉक्टर नारायण देसाय, मानाचे सोयरे भोवमानेस्त सदानंद काणेकार, राजू मेघश्याम नायक, मागीर डॉक्टर सबीना मार्टिन्स आनी दीप कारापुरकर आसतले। ह्या दिसा आमी वेगवेगळ्या मळांनी पुरस्कार भेटयतात। नमस्कार। कोंकणी भाषा मंडळाचे पुरस्कार असे आसात। कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार आनंद मंगेश नायक कोंकणीतले ज्येष्ठ असे कार्यकर्ते राजभास चळवळीत तांणी आपले महत्वाचे योगदान दिलां अशा कार्यकर्त्यांक हो पुरस्कार आमी भेटयतात। तर शराफीन कोर्टा पुरस्कृत तरेचो तादूर यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार कोंकणी कलाकार आनी कोंकणी शिक्षक डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हांकां फावो जाला। दिनेश मडेकर पुरस्कृत चंद्रकांत केरी यादस्तीक स्तंभलेखक पुरस्कार कोंकणी साहित्यीक आनी संघटक भोवमानेस्त अनंत अग्नी हांकां। तर दिगोरो ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार भांगरभूंयचे संपादक भोवमानेस्त महेश बाब दिवेकर हांकां फावो जाला। विन्सिक मात्रुश पुरस्कृत जुजे पियेदाद यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार परेश नायक हांकां फावो जाला। आनी फादर मोरेन डिसुजा यादस्तीक युवा साहित्य पुरस्कार तो फाटल्या वर्साच आमी सुरू केला तो भोवमानेस्त आकाश गांवकर हाका फावो जाला। दोन वर्सां कोंकणी भाषा मंडळान एक नवो पुरस्कार हाका भितर जोडला तो म्हळ्यार युवा उद्योजिका पुरस्कार। विक्रम बाब वेर्लेकर हांणी पुरस्कृत केल्लो युवा उद्योजिका पुरस्कार भोवमानेस्त सुनेत्रा पै फोंडेकार हांकां फावो जाला। बाल साहित्या भितर पुरस्कार आमी आत्मीत दिल्ला कारण आमकां परिक्षकांनी सांगलें की तशें फावो तशें पुस्तक तांकां मेळूंक नाशिल्ल्यान हो पुरस्काराक नांव ताणें सुचयलें ना। नरसी दामोदर नायक साहित्य पुरस्कार भोवमानेस्त सोनाली चोडणकर हांच्या साहित्य यात्रा ह्या पुस्तकाक फावो जाला। रॉ पारेटो साहित्य पुरस्कार अमरेश तवरकर हांच्या हाफ सेंच्युरी ह्या कविता संग्रहाक। तर कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कृत रमेश वेळुस्कर साहित्य पुरस्कार भोवमानेस्त थिओदिनो कॉस्ता हांच्या चारुशिला आनी हेर कथा ह्या दोन पुस्तकाक फावो जाला। तशेंच दिनेश बाब मणेरकर पुरस्कृत रामनाथ मणेरकर अणकार पुरस्कार भोवमानेस्त स्नेहलता पाटेकर हांच्या भगभक्ते तेमो ह्या पुस्तकाक फावो जाला। आदार लागतात आणि ते परीक्षक असे आसात। सेवा पुरस्कारा खातीर आमकां भोवमानेस्त कमलाकर माळशी, भोवमानेस्त वसंत भगवंत सावंत, तशेंच भोवमानेस्त उदय देशप्रभू हांचो आदार मेळ्ळो। पत्रकारिता पुरस्कारा खातीर भोवमानेस्त अजीत पैंगीणकर, भोवमानेस्त दिलीप बोरकर आनी भोवमानेस्त जॉन आल्फोन्सो हांचो आदार मेळ्ळो। शिक्षक पुरस्कारा खातीर भोवमानेस्त कश्मीरी पावसकर, भोवमानेस्त अनंत अग्नी आनी भोवमानेस्त बिना कामत शंकवाळकर हांणी आदार केलो। कार्यकर्ता पुरस्कार करपा खातीर भोवमानेस्त नूतन साकरदांडे, भोवमानेस्त सेराफीन कोरकार आनी भोवमानेस्त चेतन आचार्य। साहित्य पुरस्कारा खातीर डॉक्टर जयंती नायक, भोवमानेस्त सकाराम बोरकर आनी फादर मायरन बरेटो हांणी आदार दिलो। युवा साहित्य पुरस्कारा खातीर भोवमानेस्त अंजू साकरदांडे, भोवमानेस्त डॉक्टर राजय पवार आनी भोवमानेस्त गोपीनाथ गांवस। बाल साहित्य पुरस्कारा खातीर भोवमानेस्त नयना आडारकर, भोवमानेस्त हर्षा शेट्ये आनी डॉक्टर योगिनी आचार्य। आनी ह्या वर्साचो नवीन पुरस्कार कोंकणी भाषा मंडळान दवरला तो युवा उद्योजक पुरस्कार। ह्याक आमकां परीक्षक म्हणून लागले भोवमानेस्त मनस्वी कामत, भोवमानेस्त ओंकार सामारी आनी भोवमानेस्त पल्लवी आरुंदेकर। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार आनी वैष्णवी साळगांवकर।